कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामी इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायिने गौरकथा दामदाय नगरग्रामतारिणे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा आज प्रभुपाद लीलामृत क्लासाक सगळ्यांक स्वागत। ये लीलामृत आज ही सेशन आमका एक इन्स्पिरेशन दित कसं म्हळ्यार पुस्तक या बुक्स डिस्ट्रीब्युशनाचो आमकां एक सैनिक जावच्याक आयचे सेशन इन्स्पिरेशन दिता। या म्हाका अवकाश दिलेल्याक भगवत पुराण कोंकणी सकल मेंबर्साक हांव मस्तो अनंत धन्यवाद आनी म्हगेले कोटी कोटी नमस्कार। तुम्ही बिझी स्केड्यूलान तू ऐकूच इंट्रस्टार सर्वाले पूरा वैष्णवींका म्हगेले धन्यवाद आनी म्हगेले अनंत नमस्कार। सो सुमार एक 4 संडे नंतर आजी बुक प्रभुपाद लीलामृत ऐकत आसाची। आम्ही ऑलरेडी 5 बुक कंप्लीट केला। आज संची बुक आज आम्ही स्टार्ट करता आसा। आणि तो 1975 दकुन 1977 म्हळ्यार प्रभुपाद अपास वृंदावनाक 1977 या पळया। सो आईची सेशन हांव सांगला म्हणजे आमकां बुक डिस्ट्रीब्युशन आणि तो दय कोण पुस्तक डिस्ट्रीब्युशन कराची म्हळ्यार एक चॅप्टर आजी। सो आमकां असली इन्स्पिरेशन दित की आज आम्ही प्रभुपादाले बुक डिस्ट्रीब्युशन मुवमेंटातू आम्ही एक सैनिक जेवका म्हळ्यार एक इन्स्पिरेशन आमकां आज मेळटा। आज पुरुषोत्तम मासांतू इन्स्पिरेशन येवचे बद्दलची एक व्हडले भाग्य प्रभुपाद सांगता कसला बुक डिस्ट्रीब्युशन इम्पॉर्टंट म्हणून प्रभुपाद आजी सांगता। आयच्या सेशनात आम्ही पळया कसं म्हळ्यार ह्या बुक डिस्ट्रीब्युशन 1970 दकुन दिला। सो कशी खंयची इयरांत कशी प्रभुपाद शिष्यान बुक डिस्ट्रीब्युशन केले, प्रभुपादान बुक डिस्ट्रीब्युशन कशी इम्पॉर्टन्स दिले, तांकां कशी एप्रिशिएशन केले म्हळ्यार आयच्या सेशना पळया। सो जुलै 5, 1970 तो सॅन फ्रान्सिस्को रथयात्रे वेळेरी कृष्णा बुक प्रिंट जाता। कृष्ण प्रभुपादाक ते रथयात्रे वेळेरी दिताचे तेन्ना प्रभुपाद पळोवन ते बुक ते फोटो ते पेपर लायक जाल्यार भारी खुश प्रभुपादाक। आणि प्रभुपाद तेन्नाच ते डिस्ट्रीब्यूट करता। जन हा मुखार सकट येवन $10 दिवन ते बुक पुरा घेता। प्रभुपाद एक प्रति समित दवरून घेना, एक बुक दवरून घेना, अशी तेन्नाच डिस्ट्रीब्यूट करता। नेक्स्ट 1967 अंतू समिता प्रभुपाद 2nd एवेन्यू रोडारी रूम आशिल्ले तेन्ना चैतन्य महाप्रभूले बोधने म्हळ्यार प्रीचिंग्स ऑफ चैतन्य महाप्रभू त्या बुक फर्स्ट बुक येता। एक बुक दिता प्रभुपाद पळयता भारी खुशी जाता। तो एक इस्कॉन सोनू अपास आयिल्ले मनशाक सत्यव्रत म्हळ्यार ताका दिता। हे बुक येवच्याक मस्त हार्ड वर्क केले ब्रह्मानंद भारी आश्चर्य जाता। प्रभुपाद कसले तागेले कती दवरना अशी बुक दिता आसना म्हूण भारी आश्चर्य जाता। प्रभुपाद बुक डिस्ट्रीब्युशन मूड पळयाची तशी। मागीर नेक्स्ट प्रभुपाद शिष्या 1971 तो पेट्रोल बंक तो पेट्रोल भरू वताचे। पेट्रोल भरू वतना
दुडवा बदलाक कृष्णा बुक दिवया म्हणता तेन्ना पेट्रोल बंकाचे ओके म्हणताचे त्यातनं तांकां ह्या जाता स्प्लॅश जात की हो आम्ही अशीच बुक डिस्ट्रीब्यूट करे म्हळ्यार करता अंगडीक दिन सामान घेवचे गेले की थंय बुक डिस्ट्रीब्युशन तशी करून डिस्ट्रीब्यूट करताचे नेक्स्ट प्रभुपाद सांगता हे बुक डिस्ट्रीब्युशन केले निमित्त कितली की जन आत्महत्या करचे आशिल्ले हाजीन बुक वाचून तांणी आत्महत्या करची सोडताची सो बुक डिस्ट्रीब्युशन व्हेरी इम्पॉर्टंट म्हण प्रभुपाद सांगता मागीर कशी हगूर हगूर जन शिष्य बुक डिस्ट्रीब्युशन कशी करची म्हळ्यार तांणी शिकताची कशी म्हळ्यार खंय खंय चड व्यापार जाता खंय मॉल गील आसा थंय मागीर जन चड खंय भोंवच्या येताची आनी खंय कार आनी खंय ह्या राबताची कार पार्किंग खंय आसा थंय खंय खंय जन चड मेळटाची कशी आमी डिस्ट्रीब्यूट करचे म्हणून तशी एकक एकक शिकताची मागीर अनेक आलोचना करताची भक्त कशी आम्ही नुतळची देवस्थाना बैसून कुछ बलाक आम्ही व्हॅन घेऊया व्हॅन घेऊन तांतू बुक घालून पुरा हळ्ळी हळ्ळी वचून गांव वचून बुक डिस्ट्रीब्युशन करूया म्हणून आलोचना आयडिया येता तशी त्यावेळी बुक डिस्ट्रीब्युशन करताची प्रभुपाद भारी खुश जाता हे जंगम संकीर्तने म्हळ्यार भोवता भोवता एक संकीर्तने बुक डिस्ट्रीब्युशन समेत एक संकीर्तनेची खाली हरिनाम संकीर्तन केल्यारी मात नाही बुक डिस्ट्रीब्युशन ऑल्सो इज अ संकीर्तना जंगम संकीर्तना म्हणून प्रभुपाद सांगता प्रभुपादाक भारी खुशी जाता मागीर आनी कशी शिकताची म्हळ्यार डिसेंबर 22, 23, 24 क्रिसमस वेळार अंगडी पुरा रात्री 12, 1, 1:30, 2 गंटे तनक ओपन असता ते ओय हे व्हडली ऑपॉर्च्युनिटी म्हणून पूर शिष्य रात्री पुरा असं 1.5 घंटे 2 घंटे तनक जाग बैसून बुक डिस्ट्रीब्युशन करताची ते एक बुक मॅरेथॉन म्हणून जाता तांकां आनी ग्रंथ वितरण करूंक भारी इंट्रस्ट येता सांगताची 1973 टू या बुक डिसेंबर 22, 23, 24 टू 27,000 भगवद्गीता विकताच 73 ये 3 दिवसांत पळय नेक्स्ट कॅलिफोर्नियांत एक टॉम बॉड्री म्हणून एकलो असता तो इंट्रस्ट घेवन इस्कॉनाचेर वता तागेले एक्सपिरियन्स सांगतो बुक डिस्ट्रीब्युशन कशी एकक डिवोटीले कशी बुक डिस्ट्रीब्युशन म्हळ्यार कसं तांकां एक्सपिरियन्स जालेले म्हळ्यार आजी आमी पळया आणि प्रभुपादाली एम आशिल्ली कसं म्हळ्यार प्रति अमेरिकांत प्रति एक स्त्री जो एक पुरुष सगळ्या लागी एक प्रभुपादाल पुस्तक कोणी आसका ये एम आम्ही इंडिया देऊन घेऊ का की न पळया हे आज बुक डिस्ट्रीब्युशन एक एक्सपिरियन्स खंडित आमकां हे इंट्रस्ट येऊ का की आम्ही प्रति जना लागी एक प्रभुपादाल बुक आसका आम्ही ते डिस्ट्रीब्यूट करका म्हणले इंट्रस्ट आयचे सेशनात आमकां येता सो आजी पळया सो जुलै 5, 1970 या सॅन फ्रान्सिस्को तो रथयात्रा उत्सव प्रभुपाद एक मस्तुशी असता जालारी प्रभुपाद चमकून वता आणि चमकून वता रथार बैसना रथार बैस गोल्डन गेट तनक चमकून वता 10,000 जन असता की प्रभुपाद तांगेल जना वटून नर्तन करताची वता तशी मागीर तेदनाची प्रसाद आणि वांटिताची तेदना हांत दोकून प्रसाद दोकून कृष्णा बुक येता प्रभुपाद हांडिताची प्रभुपादाक ते पळोवन भारी खुशी जाता कृष्णा बुक पळोवन खुशी जाता तेन्ना प्रभुपाद राधा कृष्णा फोटो पळोवन भारी खुशी जाता प्रभुपादाक हातांत ते कृष्णा बुक एक
अलौकिक म्हळ्यार एक ह्या लोकाची नाही, विंगड लोकाचे एक बुक हाता असला म्हणजे ते जग जग या जात शिल्के जग जग दिसत शिल्के तेगेल हातांत ते बुक तसे प्रभुपाद सगळ्यांक जनाक ओ प्रभुपाद हातांत एक नवेचे राधा कृष्ण फोटो असून बुक मेळ्ळा म्हणून पुरो सकड भारी शिष्य पुरो सकड शिकून पेटयता पळयता प्रभुपादाक भारी हासके कृष्णा बुक पळोवन भारी खुश जातके प्रभुपाद ताका ते बुकाक यूज केलेले पेपर बाइंडिंग हे पुरा कशें म्हण पुरा चेक करता हो भारी लायक असं भारीच भारी लायक जाला म्हणून प्रभुपाद संतोषान सांगतके आणि हे अमूल्य जालेले हे ग्रंथ महाग्रंथ अमूल्य जालेले महाग्रंथ कृष्ण आत्ता आयला हे सगळ्यान वाजूका म्हणून कोणाक हे बुक जायवे म्हणून निमगिता प्रभुपाद येयाची येवन घेयाची म्हणून सांगता जन हा एक कॉम्पिटिशनरी मुखार येवन बुक घेताच कितला $10 दिवन त्या बुक घेतात पुरा जन थोडेच एक 15 की बुक आयिले प्रभुपादले प्रभुपाद एक बुक ताक देवन घेना अशी पुरा डिस्ट्रीब्यूट करता प्रभुपादाक कितले आनंद बुक डिस्ट्रीब्यूशन ಅಂತ म्हणाले ಅಂತ पुरा बुक दितके ते आशिल 10,000 जन आशिले तांणी आणखी बुक आसत की म्हणाले पळयता की हे प्रभुपाद हो कसले जनाक बुक या आज बुकावेर इंट्रस्ट आयले म्हणून प्रभुपादाक भारी खुश जातके मागीर 1967 अंतू प्रभुपादन गेल तेन्नाची नवेची एक फर्स्ट बुक आयिले ಟೀಚಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳ ಬೋಧನೆಗಳು म्हणे ಕನ್ನಡ सो त्या बुक येता प्रभुपादाक एक बुक मेळटा प्रभुपाद पळयता तेन्ना एकलो सत्यव्रत म्हळ्यार एकलो इस्कॉन सोण सुमार काळ मागीर इस्कॉन ते कडे पळयलेले ना ते दिवसूची आयिल्लो आसता तेन्ना प्रभुपाद काणू ताक दिता त्या सत्यव्रतान कसं म्हणारी पुरा आशिले गॉड ब्रदर्स ते देवस्थान आशिल्ले जेन्ना लढाई कोण तो देवस्थान दाखोवन भायर गेलेलो त्या बूक पळयले सुद्दां प्रभुपाद ते सत्यव्रताक प्रितीन दितके त्या बूक हाडच्या येवच्याक मस्त श्रम केलो ब्रह्मानंद दिसता इयो ओ देवस्थान लढाई कोण चमकलेलो मागीर हे कडे तोंड दाखयनी हाका कशी दिले प्रभुपादान म्हणून आणि एकच बूक प्रभुपाद आपणाक दवन घेना अशी ताका कशी दिले म्हणून दिसतके म्हळ्यार एक तेन्ना 67 एक बुक प्रिंट जावन भायर येवका म्हळ्यार भारी कश्ट आशिल्लो कितले की तांणी ताका श्रम केलेले ते बुक एक भायर येवका जाल्यार ते प्रभुपाद खुश जातलो प्रभुपाद वाजितलो प्रभुपाद ते पळयतलो म्हणून हानी लेखिल्ले ते प्रभुपादान फाट्यांनी ताका दिवन सोड मागीर त्या बूक घेततील मनीस सत्यव्रत मागीर आपास येयना तशी प्रभुपाद सांगता कसं म्हळ्यार हे कृष्णा कॉन्शियसाचे बुक तुम्ही डिस्ट्रीब्यूट करचा तो मस्त उत्साह दाखोवका म्हणून प्रभुपाद सांगता मिगेल आशे तुम्ही करका हे सಣ್ಣ बुक जनाक वांटियाची आणि ताका थोडे दुड्ड आणि आता व्हड बुक कशी डिस्ट्रीब्यूट करचे गोतना कशी डिस्ट्रीब्यूट करचे म्हणून गोतना तांकां कशी डिस्ट्रीब्यूट करचे म्हणून आलोचना तेन्ना 1967 पुरा ते टीचिंग्स ऑफ चैतन्य महाप्रभु बुकाचे पुरा बंडल न्यूयॉर्क येता एक ट्रकान तो पुरा आणू हांग ते सेकंड एवेन्यू प्रभुपाद रुमा आशिल्ली येता प्रभुपाद ते लॉस एंजलिस सॅन फ्रान्सिस्को बॉस्टन मॉन्ट्रियल ते पुरा हांग पेटयता जाल्यार त्या टीचिंग्स ऑफ चैतन्य महाप्रभुक विकू वचना डिस्ट्रीब्यूट जायना तशींची त्या पुरा देवस्थानांत आसता तेन्ना सान बुकची दिवच्या जायना
मागीर व्हड बूक कशी डिस्ट्रीब्यूट करचे कशी कशी तांकां एक वाट दिसता कशी वाट दिसता म्हळ्यार 1971 सॅन फ्रान्सिस्कोचे ब्रह्मचारी तांणी कीर्तने कर न्हू आपास देवस्थानाक रिटर्न जाता आशिल्लें तेन्ना वाटेरी तांगेले कारा पेट्रोल खाली जाल्ले तेन्ना खाली बोरका आशिल्ले तशी पेट्रोल बंका वताची पेट्रोल बंका वताना ते पेट्रोल बंकाचे दुड्डू दिवपाक तू कृष्णा बूक घेतवे म्हणून निमगितात तो संतोषान ओके म्हणतो हो हे एक आयडिया मेळ्ळी म्हणून तांकां खुशी जाता तशी मागीर तांकां ब्रह्मचारी तांकां संतोषाक हेची ना के बाउंड्री ना कितलो खुश जाता हो ह्या एक आयडिया आयलो म्हणून मागीर नेक्स्ट डे आंगडी सामान घेवचे गेले कडेन थंय बूक डिस्ट्रीब्यूट करता तांणी आंगडीच्यान समीत एक 2 बूक घेताच तशी सॅन फ्रान्सिस्को देवस्थान अध्यक्ष केशवा तो GBC मेन असता तो लॉस एंजलसचे प्रेसिडेंट करंदरा फोन करून सांगता पळय आमगेल अशी एक्सपिरियन्स जाल्ले पेट्रोल बंकाच्यान घेतल्या आंगडीच्यान समीत बूक घेतल्या सो तुम्ही अशी कराची म्हणून सांगता तशी हे बुक्स डिस्ट्रीब्युशन एक नवेच एक मुवमेंट सुरू जातके तशें तांणी मागीर एक बुक डिस्ट्रीब्युशन केलेले जनाले तांगेले एक्सपिरियन्स तांकां डिस्ट्रीब्युशन करतरी एक आनंद मेळ्ळेलो पळय ते एक दिव्य आनंद म्हणून सांगता एक जन इवन हांवें डिस्ट्रीब्यूट करूंक गेले तेन्ना हांव एकलीची म्हाका कोणूय ना आशिल्लें हांव मंगळुरांत बुक डिस्ट्रीब्युशन केली एकली एक बूक गेल्यार कसो खुशी जाता आशिल्लें एक ते बूक गेल्यार इतले खुशी जाता आशिल्लें बूक कोणें घेतले तर इतले खुशी जाता आशिल्लें खंय कोणाले मुंजेनी आपयल्यार मुंजी वतनाचे हांव भगवद्गीता बूक घेवन वचचें आशिल्लें तशी थंय दिवचें आशिल्लें एक बूक तरी कोणें घेतला ते आनंद मस्त खुशी जाता तशी तांणी ह्या आमी लेखताची तुम्ही सेल करू आयल्यांची हाका प्रॉफिट न्ही व्यापार न्ही हे कसं म्हळ्यार जन तांगेले मेटिरियल बेनिफिटाक प्रॉफिटा खातीर कसली एक वस्तू सेल करचे आनी हे आमी बूक डिस्ट्रीब्यूट करचे करता कितले की अजगजांतर व्यत्यास आसा म्हणून सांगता कसं म्हळ्यार आमचो एक हें दिला उपमा दिला कसं म्हळ्यार कोण मेटिरियल बेनिफिटा खातीर बूक ज्यो खंयची एक वस्तू विकता न्हय आनी हे आमी आध्यात्मिक ग्रंथ डिस्ट्रीब्युशन करचे डिफरन्स कसो म्हळ्यार तांणी मेटिरियल बेनिफिट एक मोवाची हनी बॉटल मोवा बॉटल आसा तेका भायर दोकून आमी लेवल्यार ताजी स्वीटनेस आमकां कळटा कळना न्हय स्वीटनेस केन्ना कळटा हे आध्यात्मिक ग्रंथ आमी दुसऱ्याक डिस्ट्रीब्यूट केल्यार मात कळटा ताजी आनंद ते अलौकिक जावन आशिल्लो आनंद मेळटा म्हणून आनी सांगता प्रभुपाद सांगता कसं म्हळ्यार तुम्ही हे कृष्ण कॉन्शियस अमेरिका दिवचे आनी तुम्ही हांगा आशिल्ले चेल्ले चेलयान हे बुक डिस्ट्रीब्युशन करचे पळय कितले की जनाक नरका दोखून उद्धार केला म्हणटा जाता म्हणून सांगता नरक जीवन करता आसताची तांणी इंद्रिय तृप्ती भोग विलास ड्रग्स आनी घेवन तशी वायट जावची आशिल्ली जनाक तुम्ही उद्धार केले म्हणून प्रभुपाद सांगता कृष्णान तुमकां मिगेला पेटयलेले म्हणून प्रभुपाद सांगता ते कृष्णा बुक डिस्ट्रीब्युशन आनी
आम्ही प्रीचिंग करची पळय ते आनंद दिव्य जावन आशिल्ले उन्मत्त जावन आशिल्ले आनंद म्हणून प्रभुपाद सांगता तशी 1971 मिड इयर अंतू पूरा देवस्थान पूरा 100 गटलारे पूरा ये बुक डिस्ट्रीब्यूट करताचे आणि बुक डिस्ट्रीब्युशनाचे मेन हेड जावन आशिल्ले करंदर डिसेंबर 97 त्यांनी बुक डिस्ट्रीब्युशन आज तुम्ही पळयता वृंदावनांत जेवो मायापुरांत जेवो सकाळी मंगळा आरती जातरी इतली बुक डिस्ट्रीब्युशन जाले इतली बुक डिस्ट्रीब्युशन जाल्ले म्हळ्यार रिपोर्ट करताची तुम्ही ऐकलांच्यो कोणी जनाना हरे कृष्णा ऐकला वा होय माताजी होय हरे माता कृष्णा दंडोत प्रणाम ऐकलं बृंदावनांतू आणि मायापुरांतू मंगळा आरती जातरी इतली बुक डिस्ट्रीब्युशन इतले आणि केले म्हळ्यार सांगताची तशीची त्या तांणी एक न्यूज पेपरशी प्रिंट करता आशिल्ले इतले आमगे डिस्ट्रीब्यूट जाले इतले जाले म्हळ्यार जनाक डिवोटीका एक एनकरेज करू का तशी एक वार्तापत्र त्यांनी करताच के म्हळ्यार ताजे निमित्त आनी आम्ही बुक डिस्ट्रीब्यूट करका आणि भक्तपुरा हे बुक डिस्ट्रीब्युशनांत पार्टिसिपेट करका म्हळ्यार उद्देशान तशी करताची सो बुक डिस्ट्रीब्युशन करची आमगेले एक मेन काम कोरका म्हणून प्रभुपाद सांगता दिवसा प्रति दिवसाक 20 बुक्स पुणी डिस्ट्रीब्यूट करका म्हणून त्यांनी एक एम दवरून घेताची आणि ताचे खातीर प्रति जनान मस्त परिश्रम करका म्हणून सांगता आणि खंय वतन जेवो आम्ही आमगे बॅगांत बुक आसका रोड जेवो घर जेवो धोबी लांगड जेवो खंय जेवो आम्ही बुक व्हरूंक विसरना आशिल्ली म्हणून सांगताची बुक व्हरूंक विसरना आशिल्लींची आणि प्रभुपादाक बुक डिस्ट्रीब्युशन केल्यार भारी खुशी जाता म्हणून तांकां शिष्यांक गोत आशिल्ले मित्र तांणी इतले प्रयत्न करता आशिल्ले प्रति दीस बुकां वट्टू वता आशिल्लीची तशी या बुक डिस्ट्रीब्युशन संकीर्तनाक ते एक पेपर न्यूज पेपर त्यांनी प्रिंट करता आशिल्ले तशी प्रभुपाद ते कळटा आसता प्रभुपादाक आज इतले डिस्ट्रीब्यूशन प्रभुपाद ते वाजिल सता पळयल सता कळ्ळी सता प्रभुपाद एक तांकां एप्रिशिएशन ताका मेच्चूचे लेटर बरयता केशवाक बरयता कसं म्हळ्यार तुम्ही प्रति दिवस 70 बुक विकताच म्हळ्यार म्हाका भारी खुश जालें खुश जाता असं हांव येवन तुमगेले अमेरिका आयिल्ले तेन्ना सॅन फ्रान्सिस्को देवस्थाना हांव राबता तुम्ही हे बुक डिस्ट्रीब्युशन केल्ले निमित्त म्हाका आनी बुक ट्रान्सलेट करूंक आनी मन येता म्हणून सांगता प्रभुपाद आज हांव घरकडेन सांगेले घरकडे देवाक रांदप करच्याक मन येता ते प्रसाद खाली तर जाल्यार आनी रांदप करया म्हण मन येता म्हणून आज मिगेल नात्रा सांगता आशिल्ले घरकड केलेले रांदप तरी खाली तर जाल्यार आनी रांदप करयाक मन येता तशीची प्रभुपाद सांगता तुम्ही बुक डिस्ट्रीब्युशन करची पळोवन म्हाका आनी खुशी जाता की आनी म्हाका बुक बरया बुक ट्रान्सलेट करया म्हणून म्हाका मन जाता असं बदलची तुम्ही म्हाका प्रोत्साहन दिताच एनकरेजमेंट दिताच म्हणून प्रभुपाद सांगता मिगेल गुरु महाराजान म्हाका खंयची काम सांगिल्ले बुक प्रिंट करून डिस्ट्रीब्यूट करता म्हणून दिल्लेल्या कामाक तुम्ही म्हाका सहाय करता असे तुमकां मस्त कृतज्ञ जावन आस म्हणून प्रभुपाद बरयता देव कृष्ण तुमकां कोटी कोटी टाइम्स तुमकां आशीर्वाद कोटी आशीर्वाद दिता म्हणून प्रभुपाद बरयता म्हणून प्रभुपाद न्यूज कळली हे एकल्याक नाही पुरा जनाक एप्लिकेबल कोण शिष्य
बुक डिस्ट्रीब्यूट करता तुमकां कृष्ण कोटी कोटी आशीर्वाद दिता म्हणून प्रभुपाद सांगता तुम्ही सक्कड लायक आरोग्यार असून लायक संतोषारी मनस्थिती आसो म्हणून हांव तुमकां आशीर्वाद दिता म्हणून प्रभुपाद बरयता. तशी प्रभुपाद ते पेपर डेली पेपरार तांकां खंयचे कितले कितले बुक विकचे वितरण जाला हें पुरा कळटा आसता प्रभुपादाक भारी खुशी जाता. प्रभुपाद सांगता कसं म्हळ्यार तुम्ही एक 5% कोण कोण बुक घेताची तांगेले प्रतिक्रिये आमकां तरी कळली तर जाल्यार आमकां तांकां कृष्ण भक्तीन तूं आमगे बुक तांकां इन्फ्लुएन्स केला म्हळ्यार आमकां कळटा. सो ह्या बुक वाजिल्ले निमित्त शुद्ध भक्त जावच्याक एक तांकां एक चान्स कृष्णूची दिता. आणि हांगा आमी हजार गटल्यान हे बुक आमी डिस्ट्रीब्यूट करता. हे बुक वाजिल्ल्यांक तांकां कृष्ण भक्ती येवच्या एक कृष्णूची एक वाट दाखयता म्हण कितली जन जाले हे एक्सपिरियन्स एक भगवद्गीता वाजिल्ले निमित्त तांणी कृष्ण भक्ती आयिल्लीची एक कृष्ण बुक बॅक टू गॉड हेड असल बुक एक वाजिल्ले निमित्त आमी कृष्ण भक्ती आयिल्लीची म्हळ्यार कितली जनाले एक्सपिरियन्स आमी आयकुये. तशी प्रभुपाद सांगता एक बुक तुम्ही डिस्ट्रीब्यूट केले तर निमित्त तांकां कृष्णूची तांकां भक्तींत येवच्याक तांकां चान्स दिता म्हणून प्रभुपाद सांगता. एकल्यान एक एक्सपिरियन्स दिला एक तांणी कशी बुक डिस्ट्रीब्यूट करतना कशी जाता आशिल्ले म्हळ्यार एक्सपिरियन्स तांगेले दिला. प्रभुपाद सांगता तुम्ही बुक डिस्ट्रीब्यूशन केले निमित्त कितली जन आत्महत्या करच्याक प्रयत्न करत असेल तांणी समेत आत्महत्या करसून कृष्ण भक्तींत आयल्याची. सो तुम्ही बुक डिस्ट्रीब्यूशन करका म्हणून सांगता. आमगेले एक अस्त्र ते प्रभुपाद सांगता आमगेले एक अस्त्र म्हणून प्रभुपाद सांगता. कोणेय कृष्ण प्रज्ञाचे सिद्धांत वाद्य तर जाल्यार तांकां खंडीत ते खुशी जाता त्यांनी ओपताची हे करेक्ट वाट करेक्ट तत्व म्हणून तांकां कळटा. आणि प्रभुपाद सांगता बुक डिस्ट्रीब्यूशन मात्र न्ही आमी विग्रह पूजे करका आणि पब्लिक प्लेसार हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करका प्रवचन उपन्यास कार्यक्रम हेमय करकाची आणि ह्या कार्यक्रमा ಒಟ್ಟು तुम्ही बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता. आमी प्रिचिंगय करता. आमी खंय आमकां चान्स मेळटा स्कूल की हॉल की पब्लिक प्लेस की खंय मेळटा थंय प्रवचन करता. तशी कितले जाता की तितले बुक डिस्ट्रीब्यूशन केले निमित्त जनाल जीवनाची आमी चेंज करूं जाता. सो पुस्तक विका आणि स्कूल कॉलेज थंय वचून खंय पब्लिक प्लेसार आमी कीर्तन करता म्हणून प्रभुपाद सांगता. आतां आमी एक 3 निमिष जो कोणाक सांगच्या पुरो त्या निमित्त कसले तितली इन्फ्लुएन्स जाना जाल्यार बुक तरी आसली तर जाल्यार बुक वाजल्यार ताका मस्त इन्फ्लुएन्स जाता म्हणून प्रभुपाद सांगता. एक पंत कसं जाता म्हळ्यार प्रभुपादाले एक संन्यासी शिष्य सांगता कसं म्हळ्यार पूरा भक्त जन डिवोटी जनान बुक वाजूच्या तू मिनिमम 5 घंटे पुणी बुक वाजूका 5 घंटे पुणी बुक वाजूका म्हणून सांगता. नी जावन ते प्रभुपादान तांकां स्केड्यूल दिला कशी शिष्यान कशी आसका म्हळ्यार दिला. ताणे 5 घंटे वाचका म्हणटा तांकां चिकेची कन्फ्युजन जाता शिष्याल मध्यें कशी आमी करचे म्हणून तेन्ना प्रभुपाद ताका लेटर बरयता. कसं म्हळ्यार तुम्ही प्रतिनित्य 16 माला जप करता ताका 2 घंटे जेवका
मागीर नेक्स्ट तुम्ही मागीर मंगळार एटीन करचे मागीर ह्या सकाळी भागवत क्लास 1 घंटो आयकुका मागीर बुक डिस्ट्रीब्युशन वचका मागीर थंय देखून येतरी तुम्ही भगवद्गीता क्लास न्हय भक्ती रसामृत सिंधू क्लास 1 घंटे इतले अटेंड केला पुरो तुमकां तरी टाइम आसा मन आस म्हणजे बुक वाजुका कंपल्सरी ना की तुम्ही 5 घंटे बुक वाजुका म्हणले कंपल्सरी ना म्हणून त्या शिष्याक कन्फ्युजन दिता इवन आमकां तेची आम्ही सकाळी 2 घंटे जप करका मागीर भागवत आयकुका ना भागवत वाजुका 1 घंटो मागीर सांजवेळा मी आपास 1 घंटो भगवद्गीता प्रभुपादाल बुक वचका मिनिमम 2 घंटे पुणी प्रभुपादाल बुक वाजुका प्रभुपाद सांगता इनडायरेक्टली आमकां तेच सांगता प्रभुपाद सो 5 घंटे वाजुका म्हणून हांव सांगना म्हणून प्रभुपाद सांगता मागीर जानेवारी 1972 तू हे बुक डिस्ट्रीब्युशन करचें नवे नवेची आनी आयडिया आसा डिवोटीज फायंड आउट करताची कशी म्हळ्यार खंय खंय मॉल मस्त अंगडी जन खंय खरीद करूं येता ती तसल कडेन बुक डिस्ट्रीब्युशन करचे जन खंय मस्त वॉकिंग करताची म्हळ्यार विहार करूंक आराम पार्क असल कडेन खंय मस्त जन येता थंय मागीर खंय कार पार्किंग खंय आसा थंय पुरा खंय ते चड जन मेळटाची थंय थंय पुरो सकड बुक डिस्ट्रीब्युशन करूंक वताचे पुस्तक डिस्ट्रीब्यूट करता तितली सुलभ ना तितली सुलभ ना जनाक जन खूब दाखयताची जन एक नमुने असड्डे दाखोवन अशें पळयना अशें वताची ते पूर तुमकां हें दिसता फील जाता यो अवमानशी बेजार जावचे डिस्करेज जावचे हे पुस्तक जाता ते सकड टॉलरेट करता तेशी बुक डिस्ट्रीब्युशन कर आमी कोणाक बुक दिवचे गेले की तो इमिडिएटली बुक घेवचे येना घेता म्हणून नंबीक ना तो घेनाच रावचा पुरो जाल्यार आमी इंट्रस्टान हो ना जाल्यार आनी एकलो घेतलो म्हणून तशी आमी इंट्रस्टान बुक डिस्ट्रीब्यूट करता म्हणून ह्या बुक डिस्ट्रीब्युशन जनाल पुरे समस्या परिहार जाता म्हळ्यार हाजेन आमी ते मारी आमी बुक डिस्ट्रीब्युशन करता म्हणून सांगता मागीर हानी एक सिटी देखून अनेक सिटीक बुक डिस्ट्रीब्यूट करचे आयडियास येता लॉस एंजल्स देवस्थानाक केलो ब्रह्मचारी लेखताचे आमी देवस्थाना बसून कसं करचे आमी एक व्हॅन घेवया व्हॅन घेवन तांकां बुक घालून गांव गांवांत हळ्ळी हळ्ळी वचून बुक डिस्ट्रीब्यूट करया म्हणून सांग लेखताची तशी आनी व्हॅन घेवन तांकां बुक घालून कितले घंटे जाता की तितले बुक डिस्ट्रीब्यूट के सिंपल जीवन म्हळ्यार खावचे जेवचे न्हिदोचे पर्सनल कामाक मस्त टायम दिना अशी बुक डिस्ट्रीब्युशनाक चड टायम दिताची ते व्हॅनारी भोंवता हळ्ळी हळ्ळी गांवां गांवांत पुरो सकड डिस्ट्रीब्यूट करता ताका जंगम संकीर्तन म्हणून म्हणटाची जंगम संकीर्तन प्रभुपाद आयकून भारी खुशी जाता प्रभुपादाक तुम्ही इंग्लंड स्कॉटलंड आयर्लंड खंयचे देश असो तुम्ही पुरा खंयचे हळ्ळी सिटी पुरा सक्कड करेन तुम्ही बुक डिस्ट्रीब्यूट कराची आणि संकीर्तन कराची खंय वताची थंय पुरा पॅम्पलेट्स दियाची तुमगेलो उत्साह पळोवन तांची जनाक उत्साह येता म्हणून प्रभुपाद सांगता हे कृष्णाले संदेश तुम्ही डिस्ट्रीब्यूट करताचे बुक डिस्ट्रीब्यूट करता कराची जन सपोज तांणी इंट्रस्ट दाखयन जाल्यार ते मस्त प्रयत्न करचे नाका विंगड मस्त कडे वचचेता म्हणून प्रभुपाद सांगता आमी हे माये ಒಟ್ಟು फायट करू एक घेरिल्ला
घोरिल्ला एक घोरिल्ला कशी फाईट करता तशी आम्ही एक माये ओट घोरिल्ला सैनिक तशी आम्ही तयार जेव का म्हणून प्रभुपाद सांगता. देवस्थानाचे प्रेसिडेंट पुरा मुख्य जन पूरा ये संकीर्तन ग्रुपा ಒಟ್ಟು ಬ್ಯಾನರ್ వచ్చే बसार వచ్చే वचून डिस्ट्रीब्यूट करचे प्रभुपादाक मस्त संतोष दिसता. मस्त संतोष येता. कसं म्हणे ऍक्च्युअली सांगता प्रभुपाद वेदा प्रकार एक कमांडर आशिल्लो ताणे मुखार वचून फाईट करका शिवाय मागशीर आपण खाली कमांडिंग दिता तशी कर अशी कर अशी कर तशी कर नाही. ताणे मुखार वचून कशी फाईट करची म्हणून दाखवता. तशी तुम्ही देवस्थाना कोण प्रेसिडेंट की मेन ज्या मुख्यस्थ तांणी पुरा जनांना कशी आम्ही बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करका म्हणून दुसऱ्यांक कोण आम्ही दुसऱ्या दाखवका म्हणून प्रभुपाद सांगता. प्रभुपाद सांगता एक पंत कसं जाता कॅलिफोर्नियांत एक शिष्य बरयता प्रभुपादाक लेटर. कसं म्हळ्यार हांव मिगेले तो गृहस्थ हांव मिगेले मॅरीड लायफ म्हळ्यार हे त्याग करून हांव बुक डिस्ट्रीब्यूट करूं वचुया म्हणून तेन्ना प्रभुपाद ना तुगेले मॅरीड लायफ तूं गिव अप दिवचे का सोडची काय गती ना. कृष्णाल सेवेन तू कोण परिपूर्ण तागेले जीवन समर्पण केलेलो तो ब्रह्मचार की गृहस्थ की म्हणाले मुख्य नाही म्हणून चैतन्य महाप्रभू सांगला. इवन गृहस्थ तागेल पत्नी तागेल बायल समेत ताणे हे मुवमेंटान तू कंप्लीटली पार्टिसिपेट करूं ना एकल्या ना जाल्यार डिस्ट्रीब्यूट करूं तुगेले मॅरीड लायफ तू त्याग करका म्हूण ना म्हणून प्रभुपाद सांगता. मागीर 1972 तो करंदर आले हेल्पिंग आशिल्ले रामेश्वर तागेल बुक डिस्ट्रीब्यूशन केलेले एक्सपिरियन्स सांगता. कसं म्हळ्यार तो एक 20,000 आणि भगवद्गीता विकतके म्हळ्यार क्रिसमस टायमार 20,000 भगवद्गीत विकता आणि 9,000 सॉरी अगस्तान तो 9,000 अशी चड भगवद्गीता विकताचे. मागीर मॅकमिलन प्रती थंय 20,000 विकताची. तांकां दिसता हो क्रिसमस म्हळ्यार एक भारी एक बुक मारतना एक लायक टायम म्हळ्यार ताका कळटा. रामेश्वर म्हळ्यार शिष्याक तो रामेश्वर 1972 सांगता डिसेंबर 22 आम्ही क्रिसमसाचे आम्ही मॅराथन आम्ही एक तांकां ऍक्सिडेंटली कळटा ह्यो ह्या एक टायम आमकां भारी अनुकूल जावन आसा म्हळ्यार कळटा. त्या दिवस ताणें $350 दुड्डू ह्या केले आणि 650 पेपर्स विकले. रात्री 10 घंटे जलके हे एक तो लेखता हे एक विश्व दाखले एक हे म्हणून लेखतके आता जाले आणि तो लेखता विंगड पुरो सारखं डिस्ट्रीब्यूट करून जावन घर कडेन देवस्थानाक रिटर्न जावन आसता म्हणून लेखतके हांवें आनी रिटर्न जाता म्हणून 12 घंटे जलके 12 घंटे जाल्यार समीत ते क्रिसमसा वेळार अंगड पुरो ओपन आसता तो लेखते. साधारण पूरा शिष्य 8 घंटे जाल्यार सततची बुक डिस्ट्रीब्यूशन फिनिश करून टेम्पलाक येवन आसता तांणी म्हाका राखतास दिसता हांवें वता म्हणून लेखता. तशी 1 घंट्याक सुमार तो कारार वता आसतना एक आंगडीला वचके थंय मस्त जन आशिल्ले 1 घंटाक तेन्ना इवन 12 घंटे तनक ते व्यार जाता आसके ह्यो हांगा रावचे नाका टायम जालो न्हय विंगड डिवोटीस म्हाका राखता आसा वता म्हणून वतके. मागीर 12 घंटे तो देवस्थानाला येतके देवस्थानाला येतना थंय गेल्यार
ते सेक्रेटरी मात असके आणके भक्त बुक डिस्ट्रीब्युशन रिटर्न आयिले ना अय्यो ताका दिसता हाँ सकड 8 घंटे भितर पूर जन आयलेंट म्हूण लेखल्याची जाल्यार 12 घंटे जाल्यार येनी मागीर 1.5-2 घंटे नंतर पूर डिवोटीस बुक डिस्ट्रीब्युशन दाखवून येताचे रात्री येताची येवन जातारी ताणी पूर ಒಟ್ಟು मेळ्ळो हांव अशी बुक मेळ्ळो अशी एक मनशाला उलयलो तशी ताण तशी म्हणले अशी म्हणून तांगेले एक्सपिरियन्स पुरो उलयतसके निदानाचे ते करंदर सेक्रेटरी तो ह्या कसं करताचे हानी कसं करताचे उलयत आसाचे म्हणून येवन आयकता तो इंटरेस्टान आयकत के कशी हानी बुक डिस्ट्रीब्यूशन केली तशी डिसेंबर 22, 23, 24 ते बुक मॅरेथॉन म्हणून तांणी सेलिब्रेट नी तांणी कन्सिडर ते बुक मॅरेथॉन डेज म्हणून तांणी करताच तशें तांगेले इतिहासांतूची तितले बुक डिस्ट्रीब्यूटर जायना ते 5,000 देखून 6,000 तन बुक डिस्ट्रीब्यूट करतात के केलो देवस्थानांतू 3 दिवसांतू 18,000 बुक डिस्ट्रीब्यूट करतात के तेन्ना प्रभुपाद मुंबईत असता ते जुहू लँडाचे किरकिरांतू असता प्रभुपाद ते आयकून प्रभुपादाक भारी खुश जात के आश्चर्य जात के प्रभुपादाक तो प्रभुपाद ते रामेश्वराक लेटर बरयता सो 27 तुगेले लेटर आयले सो 22, 23, 24 3 दिवसान तुम्ही तितले बुक डिस्ट्रीब्यूट केले म्हणून म्हाका भारी संतोष जाता असं 3 दिवसांत तुम्ही 17 to 20,000 बुक विकल्या म्हळ्यार म्हाका नमगुचक जायना प्रभुपाद सांगता असो वेळ चिके लेट जाल्यार वतले जन हे कृष्ण प्रज्ञा स्वीकार करून बुक घेता आसाची म्हळ्यार म्हाका आतां कळटा असं तुम्ही इतली हॉनेस्टली बुक डिस्ट्रीब्यूशन करचे म्हाका आणि कृष्णाले संदेश जनाक पावोका म्हळ्याले तुमगेले इंटरेस्ट पळोवन म्हाका भारीची आश्चर्य जाता आणि तुमगेले कर्तव्य निष्ठा पळोवन म्हाका भारी खुश जाता असं म्हणून प्रभुपाद लेटर बरयता खंडित तुम्ही बुक डिस्ट्रीब्यूशन केले निमित्त खंडित तुमका भगत धाम तुम्ही खंडित वताची म्हणून प्रभुपाद तांकां सांगता तांकां एनकरेज करता तशी प्रभुपाद करंदराक लेटर बरयता तुम्ही पुरा एक विक्ट्री बुक डिस्ट्रीब्यूशन विक्ट्री तुम्ही जय तुमका मेळता असं तुम्ही प्रामाणिकतेन तुम्ही काम करता आसाची या ढांबिकते कलियुगांतू असले मोस ढांबिकते असल कालार तुम्ही प्रामाणिक हॉनेस्टली तुम्ही हे काम करता आसाची बद्दची हांव कितकी लक्की कृष्णान म्हाका तुमतसले चल्यांक चलयांक म्हाका पेटोवन दिलेले म्हाका भारी म्हाका अदृश्ट हांव तुमतसल शिष्य म्हाका मेळलेले म्हणून प्रभुपाद तांकां एप्रिशिएट करता मागीर एकल्याले एक्सपिरियन्स बद्दलची कशी तांणी बुक डिस्ट्रीब्यूट केलेले म्हळ्यार एक भारी लायक आसा मागीर 1973 एक फेब्रुवारी तो तांणी एक तांगेले न्यूज पेपरार एक लेटर प्रिंट करता रामेश्वर कसं लेटर म्हळ्यार एकल्यान लेटर बरयले भगवद्गीत वाचून जातरी ताणें एक लेटर बरयले ते लेटर त्या न्यूज पेपरान प्रिंट करता कसं म्हळ्यार तो चालू सांगता केलो वार फुडें कृष्ण डिवोटीस बुक डिस्ट्रीब्यूट करूंक आमगेले युनिवर्सिटी येताची तेन्ना एक यंग मॅन एक तरुण येवन मिगेले प्रभुपादाले भगवद्गीते येवन दाखयता म्हाका सुरेख यो ते घेवचे की नाका एक चल्ल्यान बरे लेटर हांव वाजिता आसा तो चालू सांगता एकलो शिष्य आयलो मिगेले म्हाका ते हें घेवचे की नाका की म्हणून हांव लेखता मागीर म्हाका बाद दिवनकाची म्हाका नाका अशें म्हूण सांगता मागीर ताणें चड पोस्ट केलेल्याक हांव ओपता ते बूक घेता
मागीर हांव बूक ते वाचिला जाल्यार पुर्ती वाचची न्ही जाल्यार ते म्हाका थोडे वाजील सुद्दां कळ्ळी हे मस्त म्हाका उपयोग आसा प्रयोजन आसा लाभ मेळटा हाजेन वाचले निमित्त प्रभुपादान बरयले ते तत्व ते भारी लायक म्हाका अर्थ जाले आनी ते आध्यात्मिक अंश म्हाका भारी खुशी जाले क्रिश्चानिटी जैन बुद्धिजम असल सकड संगनातीले तत्व हे भगवद्गीतांत मेळ्ळा म्हणलें ते ताणें ते चेल्ल्यान बरयलें लेटर रामेश्वराक रामेश्वर ते न्यूज पेपरांत प्रिंट करता तशी रामेश्वर एक जय घोष घालतके हो हे लेटर मेळ्ळेलें पळोवन एक बूक वाचून एकल्यान ताजे प्रतिक्रिया एक्सपिरियन्स सांगिल्ले पळोवन ताका इतली खुशी जाता ते मागीर मॅकमिलन कंपनी तांणी डिस्ट्रीब्यूट केला कितले 27,000 बुक्स डिस्ट्रीब्यूट केला म्हणून येता सो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता करता मस्त तांकां इनकम येता प्रभुपाद सांगता आनी चड बुक प्रिंट करून आमी स्टॉक दवरून प्रति देवस्थानाक डिस्ट्रीब्यूट करता म्हणून प्रभुपाद सांगता सो बुक जावका कितले जाणां बुक जाय कितें तितले जाणां बुक आमी डिस्ट्रीब्यूट सप्लाय करता म्हणून प्रभुपाद सांगता सो आनी पुरा जनान विकतान वतान के ईशोपनिष भगवद्गीते श्रीमद भागवत कृष्णा पुस्तक देवोत्तम परम पुरुष ते बुक पुरा सखड घालून तांणी बॅगा घालून वताच के एकलो कॅलिफोर्नियांत सांताक्रुजांत एकलो टॉम बॉड्री म्हणून एकलो मनीस आसता तो तागेल बायले राबता ते बर्कलींत गौरव पूर्णिमा वेळार तो येता ते नाम संकीर्तने पुरो पार्टिसिपेट ताका भारी खूश जाता प्रभुपादाल भगवद्गीता वाचता प्रभुपादाल भगवद्गीता वाचता तो प्रभुपाद हाले शिष्य जावका म्हणून ताका खूश जाता तशी तो सांताक्रूज थंयची सांताक्रुजांत तांणी ब्रह्मचारी पुरो तांगेले एक सेंटर ओपन करतना वो बाड्री येवन सांगता हांवें तुमगेलो तो जॉयन जावका म्हणून असं तांकां भारी डावट जाता हो कसले कशी येतलो म्हण सो नेक्स्ट डे तूं माती बोडसून दोती न्हेसून येता टॉम बॉड्री तांकां तागेलें डिटर्मिनेशन हांव प्रभुपादाल शिष्य जावका आनी तूं कृष्णा कॉन्शियस आनी तूं हांव मुखार सुका म्हणलें तागेलें डिटर्मिनेशन पळोवन ब्रह्मचारीक भारी खूश जाता तो टॉम बॉड्री तशी सदांची तागेली एक्सपिरियन्स सांगता सो सदांची कीर्तना मंडळी वता तो थोडे सन्न बूक सकड विकता तशी केल्यो जर निमगितात के अरे तूं कितले व्हड बूक खंय कितले विकले म्हणून ना हांव विकनी म्हूण सांगता अयो तसले तूं मिगेल्यार तो व्हड बूक ना आशिल्ले म्हणून सांगता तसले तांणी सांगता ते विंगडा तूं तसले तूं मायेन तूं आसा तूं व्हड पुस्तक हाणवें तुवें म्हणून सांगताची तेन्ना तो टॉम बॉड्री आशा पुरो हांव आणखी प्यूर डिवोशना ना म्हाका हांव मायेंत आसा निमगिता तुमी कशी बूक डिस्ट्रीब्यूशन करताची म्हणून निमगिता टॉम बॉड्री सार्वभौमाक तेन्ना आमी तांणी सांगताची आमी प्रभुपादाक प्रे करताची प्रभुपाद आमकां करून दिता तशी प्रभुपादाल मर्सीनच आमी बूक डिस्ट्रीब्यूशन करचें म्हणून सांगता तेन्ना हो टॉम बॉड्री घर कडेन येता ओ ब्रह्मचारीन सांगला न्हय प्रभुपादाक प्रे करता म्हणून तशी हांवें कशी जाल्यार व्हड पुस्तक विकूं म्हणून लेखतके आनी ते दिसो प्रभुपादाक प्रे करतके प्रभुपादा प्रे करून हांवें व्हड पुस्तक विकचें तशी म्हाका मर्सी दाखय करून दाखय म्हणून प्रभुपादा प्रे करून तो हे दुसू काणी सांसन पुस्तक पुरा टीचिंग्स ऑफ चैतन्य महाप्रभु हें पुरा घालून वता एक तेंची सांसन पुस्तक एक टीचिंग्स ऑफ चैतन्य महाप्रभु तेंची एक व्हड बूक घालून
इतपत बुक डिस्ट्रीब्यूशन तेन्ना हो सಣ್ಣ बुक सकड डिस्ट्रीब्यूट करता व्हड बुक आस म्हळ्यार उडगासू ना तेन्ना ते एकाएकी बायल शेतके व्हड पुस्तक आसुया म्हण निमगे तो सಣ್ಣ बुक विकता आशिल्लो एक बायल मातशी तिगले इतले की ती येवन आगेला निमगे तुगेलो व्हड बुक्स आसुया म्हण तेन्ना तक्षण ताका उडगास प्रभुपादाक मर्सी कसर म्हळ्यार प्रभुपादाची जनाक पटयता हांव दिसो हांव प्रभुपादाक प्रे केलेले म्हाका व्हड बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करता शक्ती दी करून दी म्हणून तशी ती $3 दिवन त्या व्हड बुक आशिल्ली घेतके तशी आमी लेखताची हांव विकता हांव करता ना प्रभुपादाल मर्सी प्रभुपादाल करून आसला मात हे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करू जाता म्हळ्यार हे हागेले एक्सपिरियन्सान आमकां कळटा तशी एक डिवोटीन एक तांगेले बुक डिस्ट्रीब्यूशनाक कसले एक्सपिरियन्स जाल्ला म्हळ्यार कळटा आनी एक प्रघोश म्हळेलो आसता तो केन्ना डेट्रॉयट देवस्थानान तो प्रवचनाक आयकुच्याक प्रतिनिधित्व वतके तेन्ना केन्नाय तो देवस्थान हाका दुड्डू कॉन्ट्रिब्यूट दिता आसता एक ताणें पेंटिंग करचें काम करता कितने ते पेंटिंग करताना ते देवस्थानान तो पेंटिंग करताना तो पळयतके पूरा जन डिवोटीज पूरा शिष्य पूरा दूध पिताची तांगेले एक्सपिरियन्स कशी बुक डिस्ट्रीब्यूशन कशी जाल्ले म्हणून सकड आयकता आसता वो कशी घर वचून घरा बागेल धाडून आमी कशी बुक घेतले तशें जालें म्हणून तेन्ना हाकाय भारी इंट्रस्ट येता हांवें बुक डिस्ट्रीब्यूशन करूं वचका हांवें डिस्ट्रीब्यूशन करूं वचका म्हणून तोय एक दीस धोतेनी न्हेसून न्हिदलाक तिलकांनी घालून तो भायर सरता तशी बुक डिस्ट्रीब्यूट करतना प्रभुपादाले फोटो दाखोवचे तुमी आमगेले संस्थाक धनसहाय दी म्हणून निमगुचे असं सकड काम करता ताका तेन्ना कळटा हो बुक डिस्ट्रीब्यूशन केले इतलो आनंद कसला मेळटा म्हळ्यार ताका रियली जावन कळटा तशी तांणी पुरा रात्री पुरो जाग आसून पुरा तांगेले एक्सपिरियन्स शेअर करता आसताची तांकां तितले आनंद बुक डिस्ट्रीब्यूशन आज अशें जालें म्हणून तो प्रघोश सांगता कसलो आनंद बुक डिस्ट्रीब्यूशन करचें तो म्हणून सांगता तशी सो टायम गेले आय थिंक आनी 5 मिनिट आसा सो जगदात्री दासी म्हळ्यार लेखली ती सांगता ती देवस्थाना क्लिनिंग काम मात करची ती काय दिसता हांवें बुक डिस्ट्रीब्यूशन करूं वचका म्हणून लायक आशिल्लें म्हाका डिस्ट्रीब्यूशन करूं वचका म्हणून तशी मागीर एक लेडीज विंग एक जेंट्स विंग जातके तांगे दोग जन मध्य कॉम्पिटिशन के कोण चेड बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता कोण चेड बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता इवन बुक मारतना म्हळ्यार हे कसलो गीता जयंती नंतर बुक मॅरेथॉन सुरू जाता इवन आमगेले भारतांत सबिता तेन्ना खंयची देवस्थानाचे चड बुक डिस्ट्रीब्यूशन केले खंयची देवस्थान इंडियान खंयची देवस्थान चड बुक डिस्ट्रीब्यूशन केले म्हळ्यार पुरा डेटास दवरून हे करताचे त्यांक हेल्थी कॉम्पिटिशन हे कशें हाजी निमित्त कसले हे न्ही लढाई न्ही असले इंडियान तो समित चलता आसता तशीची हांगा एक बायल मनशाले एक विंग जातके दाल मनशाले एक विंग जावन बुक डिस्ट्रीब्यूशनाक वतके सो कोण चड म्हळ्यार कशी एक जाता म्हळ्यार एक हातू दिला हेल्दी कॉम्पिटिशन तशी जातके माने एकलो सूर म्हळ्यार एकलो सांगता तो 1973 जॉइन जाता जॉइन जालेले फर्स्ट डे ती ताका बुक डिस्ट्रीब्यूशन पेटयताचे तो पदे पदे आयकता प्रभुपादाक बुक डिस्ट्रीब्यूशन करचे म्हळ्यार भारी प्रीती प्रभुपादाक म्हणून म्हळ्यार आयकता आसता तशी डिवोटी सोबत संकीर्तना पार्टिसिपेट करता मागीर
हे बुक डिस्ट्रीब्युशनाचे सैनिक आर्मी मॅन जेवचे बुक डिस्ट्रीब्युशन कोचे आर्मी तो एक मॅन जेवच्याक तो वता तशी तांणी स्टोकेन म्हळेले कडेन जात थंय वताचे थंय वचून बुक डिस्ट्रीब्युशन करू वताचे तांणी प्रभुपादाक प्रे करता प्रभुपादाक लेटर बरयताची आमकां बुक डिस्ट्रीब्युशन करच्याक आमकां तुगेल मर्सी जायी म्हणून तेन्ना प्रभुपाद सांगता कसं म्हळ्यार अमेरिकाचे प्रति एक स्त्री आणि प्रति एक पुरुषा लागीं आमगेल एक बुक आसका आमगेल ते मेन एम आसका म्हणून प्रभुपाद सांगता प्रभुपाद खंयची प्रीती तेची आमी करका म्हणून ते प्रभुपाद आज्ञे आमी ते करका म्हणून हांकां आश आसता की तांकां दिसना की हे बुक विकचे एक व्हडली कश्ट म्हणून दिसना कसं लागता म्हळ्यार खंय आमकां प्रीती आशिल्ले मनशाले आतां एक चेडवाक मस्त प्रीत करताचे आमी वयव्या चेडा प्रीत करताचे ते चेडान कसं सांगल्यार आमी तो कोपनाची म्हळ्यार आमकां ते तशीची हांकां प्रभुपाद म्हळ्यार तितले प्रीती तितले गौरव सो प्रभुपाद प्रीत आशिल्ले बुक डिस्ट्रीब्युशन सो बुक डिस्ट्रीब्युशन करचे तांकां तितले कष्ट म्हूण दिसना कठीण म्हूण दिसना म्हळ्यार प्रभुपाद तितले प्रीती तांकां तितलो संतोष दिता आशिल्ले ते तृप्ती ते आत्माक मेळचे आशिल्ले ते इंद्रिय तृप्ती न्ही म्हणून सांगता आमगेल गुरूक एक काणिके आमी हे दिवचे बुक डिस्ट्रीब्युशन करचे म्हणून तशी सांगता तो सुरा म्हणलो तो सांगता तांकां एक मेन एम आशिल्ले प्रभुपादाक संतोष दिवचे बुक डिस्ट्रीब्युशन करून म्हणून सांगता एक पंत तांणी बुक डिस्ट्रीब्युशन करतना कसं जालें की जेवण केले जेवण रूडली उलयताचे 7 घंटे सतत प्रयत्न करता त्याचे एक बुक समेत दिवच्या जायना काय एक तितले मस्त रूडली उलयताचे अशें दिसता आशिल्लें की तागे तोंडार मारका म्हणून दिसता आशिल्लें सो तितले दोळ्यांत रण्य येता इवो आमी 7 घंटे भोवलीची एक बुक पण समेत दिवचे जायना म्हणून तो प्रघोष म्हणलो रोडा सायडा बसून रडतना एकलो भक्ती येवन सांगता कसं जालें म्हणून सांगता हांव एक पुस्तक समेत हे विकू जायनी म्हणून सांगता तेन्ना सांगता तू आज जायना फाल्लीच जाता तू कांय भिवू नका म्हणून सांगता सो नेक्स्ट डे आपास बुक घेवन आज पुणे मिगेल चांग दिवस देवो आज पुणे हांव बुक डिस्ट्रीब्यूट करचें जावो म्हणून हे करून वता तेन्ना एक चेली तागेल्या बुक घेवचे येता प्रघोशाले बुक दी म्हणून ती सांगता बुक दिवच्या मागीर दुड्ड ना हांव तुका ताजे बदला तुका खुश करता म्हणटा ओ ताका कळटा म्हाका नाका तुगेले म्हणून ते सांगता म्हळ्यार कसले एक्सपिरियन्स पुरो हांकां जावचे म्हळ्यार हांगा तूं कळटा जन खंयची नमुने जन मेळटाची कशी तांणी तांतून एस्केप जाताची ते माये पुढचे दखून एस्केप जावचे असे सकड एक्सपिरियन्स देता मेरे लवंग लतिका देवीदासी ती सांगता एक पंता पुस्तक डिस्ट्रीब्यूट करू गेलता इवन आमी हांगा बेंगलोरांत हाजी वेळारी त्या वैकुंठ एकादशी दिवस बुक डिस्ट्रीब्यूट करू गेले तेन्ना एकली म्हाका बुक नाका हांव देवस्थाना दुड्ड दिता म्हणून म्हळेले तसले एक्सपिरियन्स समेत हांकां जाता आमी देवस्थानाक दुड्ड दिताची म्हणून सांगताचे तशी चैतन्य हे पुरो चैतन्य महाप्रभू कृपे म्हणून सांगताची ती लवंग लतिका देवीदासी आमी बुक डिस्ट्रीब्यूशन केले करू गेली ती जाल्यार आमकां डोनेशन जनान दिले म्हणून सांगता हे पुरा कृष्णाले अंतरंग शक्ती ताजे निमित्त आमी करू जाल्ले म्हणून आनी सांगताचे
टॉम बॉडी म्हणलं तो लॉस एंजलिस सांता क्रुज लॉस एंजलिस आणि खंय जाल्यार इजी जर्नी टू अदर प्लॅनेट्स ते 100 गटले बुक विकतके तो एक जनप्रिय योगाचार्य प्रवचन दित आशिल्ले थंय वचून थंय बुक डिस्ट्रीब्यूट करतके तशी खंय जन ओट्टू मेळटा थंय बुक डिस्ट्रीब्यूशन केल्ले म्हणून तांगेले एक्सपिरियन्स सांगताची. हरे कृष्णा. सो आम्ही आज हे सगळं वाजयतना आमकां इन्स्पिरेशन मेळटा की आम्ही हे प्रभुपादा खुश दिवका हे पुरुषोत्तम मासांत मस्त सगळं भक्ती सेवा सांगले आम्ही त्या 15 अध्याय वाजूका 84 वाजूका सकाळी मंगळ आरती करता हे सगळं भक्ती सेवा सांगता तांतूय आम्ही एक ऍड करूं जाल्यार तितले आम्ही एक बुक कोणाक बुक दिवच्याक हे पुरुषोत्तम आसा मिनिमम एक 5 बुक पुणी कोणाक दिवचे तशी आम प्रभुपाद करून दिवो आम्ही प्रभुपाद आले बुक डिस्ट्रीब्युशनांत आम्ही एक सैनिक जावया म्हणाले प्रभुपादाला प्रार्थना करूया. हरे कृष्णा. धन्यवाद.